Where are the wards? Male ward. Show me the ward. I just want to check your ward. अगुवाई जे पळयता पेशंटाक पळयता आमचे नर्स काय पळयना आं आनी तुका विचारता बी विचार कितें आहा प्रॅक्टिसाक कितें विचारता डॉक्टर बी येता कितले फावट येता डॉक्टर नर्सी बी आमचे नर्स हां बरें जेवपाचें बी सगळें जेवपाचें बी आमी सिस्टमूच करता डॉक्टर कितले फावट येता बाकी सगळी सोय सारकी कितले फावट बेडशीट मेटरल बेडशीट आमी कितले फावट आनी समज कधी घाण बी जाल्यार नर्स कितले आहा So in this ward we have 9 nurses. These are 3 constable beds. And that is the male ward. So female nurses. Female. You can go from now. Female you are from there. No, then you can go to the pediatric section. Pediatric. Yeah, that's it. Come here. Then you You can't go that way because you are not trained to it. Then why are you asking for it? Which college is this? And this is a nurse pattern. ऐसे ड्रिप फ्लो भी चेक करपाची सिस्टर हांगा उबे आसतना पेशंटाक कशें घडले कितले टॅबलेट बरे तेजे जावं जाय हाचे तुजी अक्कल वापरा तेन्ना जमनीर कितें कशें करता Either we will put some bench. Bench or at least bed can be We put ask now. for some bench. We ask for some bench. काय हरकत ना बेडशीट बदला कितले फावट कितें हा प्रॉब्लम what are the type They're managing thalassemia. and what is the हिंदी आप किधर से हमारे सिस्टर लोग ठीक से संभालते हैं डॉक्टर आके देखते पीडियाट्रिक्स को
फ्युचर Still the Yeah. Till the patient is shifted to the ward. Yeah. Otherwise, also we are late in 5 o'clock. We are late in 5 o'clock. 35. earlier there used to be Dr. Sheetal. AC चालत नाही इथं. माका थंड लागलं ना. I also feel a little hot, but it is functional. Probably. त्याचे एक काम मेंटेनन्सचा फक्त चेंज I feel just ask people this happening. Even then the temperature control should be maintained. Dialysis कितने हो गए So you have to get them all uniform. First of all, uniform blankets from FX. Tell your supervisor I have said all blankets and this is outsourced to you. Why everyone having different colored blankets? They have got it on their own. They have got it on their own. I am asking the question, only answer my question. So then supervisor I have said stadium contract to look after the patient. And I expect them to all the bed sheets, which is in your area, is not of the duty of the hospital. And make sure that hygiene within your setup is maintained by you. तिथले ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट येतात ते चिडून असलेले हे जाय म्हणते एपेक्साक डॉक्टर एपेक्साक पत्र बरयले ते कन्सल्टंट नाल्यार कोणीतरी आसूंक जाय लायन केली सगळे त्यांनी एक घरांतले पेशंटाक हाडचे पडटा and this maintenance of this has to be done by Apex only. Everything they want hand holding. Sarke koi no they good care or they don't look after you. No, it is very good. See, you need to have, she's a general physician, but you need to have somebody above her, in any way above 5 beds. Because there are some complex patients and she don't do handle it. No, but they should always have local patients timely. They should only situation in a day, people come and then they go back because we don't have medicine. तुम्ही लोकल पैसे जर किती नाही फायदा किती आहे लोकल पैसे तर ते घेऊन जायचे त्यांना मागे लोक आहे कोलेस्ट्रॉलची मेडिसिन ब्लड प्रेशरची
CT scan. CT scan is CT scan Where is is the not. medicine? CT scan not. Where is the data? What's the data? Dr. Shalini. Dr. Shalini, sir. Dr. Shalini, if there are sometimes ultrasound, there is a female patient. Why she on leave? Who sanctioned a leave? Who sanctioned a leave? From when is she on leave? म्हाका एक सांग डॉक्टर ती शर्ली आतां आहा ती आतां कितले दीस ती कोणी थंय मेडिकल सुपरडंट उरले आनी फाटल्यान किंवाचे विचार कोण एडमिनिस्ट्रेटिवली कितले CT scan is not working More than 7-8 months it is not working. These are very old. Last 1 year. So power grid is giving us until then we are tying up with radiance. No, now how many people come? Vikas till then, what is this thing? I mean, how are you coordinating with radiance? We are trying to coordinate to have that coordinate. तुमचे आता 7 महिने बंद लोक काय करता आमकां मागीर कशें जातलें 7 महिने CT scan बंद करून खाली तुमी मागीर म्हणटा स्ट्रोक पेशंटाक आमी हेल्प करता कशें म्हणून हेल्प करता आगो सिस्टर शर्ली लिव्ह केन्ना बसला खबर ना I'm asking. बॉल्सान बिल्सान हात घालपाचे काढ रे हात पाय दिसोंक जाय म्हाका कितेंय आसूं वेरी शिवली रोज येता न्ही हॉस्पिटलांत डॉक्टराक तिजे लीव कॅन्सल कर बिकॉज कॅन्सल म्हणजे हे आता पूजा करपाक दवरल्या काय AC/DC लावन Power grid we are getting a 7 महिने तोपर्यंत कित्याक पेशंटाक कितें करपाचें रेडिएशन हेका तोपर्यंत रेस्ट इन पीस करून जावपाचें ते शर्लीचे कॅन्सल कर डॉक्टर कॉल बॅक एंड आय वॉन्ट टू मीट हर कोट घालपाचें कितें बंद ना गोइंग वेरी इम्पोर्टंट right now and this is the last warning I'm giving you. I will straight away dismiss you from the services. If you do not wear a coat and come for duty with your name on it, I will consider it a violation of government directions. Please wear it and come back now. Being polite to a doctor does not mean that you are in violation. I got several complaints of this hospital. Right now I want you to go and come. Cancer markers, doctor. Cancer markers capability. Cancer markers. So we have another machine where we see This is open-ended system. This is open-ended system. This is a system. This is a but this is done for our whole of North. Cancer markers for ladies. We will need to drop trigger from the bottom. So whenever they come for their blood test, mandatorily cancer markers should be on board and set. So people know. After a certain time, not necessarily you put cancer markers in it because cancer instances, all these things, early detection it will help you. So I want a protocol actually from your lab, exactly what I do. And सगळ्यांनी कोट बीट घालून एक काम करून जाय सगळे कितलो स्टाफ आसलो So total I have 3 hygienists, pathologist. आणि कितें डॉक्टर एक्सप्लेन कर म्हाका Yes. So this is the machine. These are different machines. Here we are doing for full North Goa. We are screening for thyroid functions and inspection and all. But now this is the course machine. Chemical system. On this machine we can do all the tests. All the tests. actually you should women you have to cancer markers like if men come and do the blood test. Mandatory you add it. No, you add it mandatory. I should add it. Mandatory add it.
added because today just to get an early detection of all these things is very important for us to. And for hemoglobin of factor also we are proper not. So usually HbA1c for hemoglobin for thalassemia, sickle cell and all this thing here. And this is a mini machine. This part hematology analysis. And कितना वेळ लागता report? Sir, just in 5 minutes report is out. And it is bidirectionally interface. So automatically barcodes are generated. Machine reads the barcode and the printout comes. You have sufficient technical staff. As of now, yes sir, because we have COVID staff. But if COVID was, then we will not. Yeah, so it is going for upgradation. We are getting some urine analyzer automated. Right now we were doing all manually. So, but that Manually is, done, but why don't you have so it urine is analyzer? orders are already from PM Abhin program. And our district lab is on Where is your code? Since I am a psychiatrist, You know, you're not supposed to. I am. Rules, regulations say what? You are medical staff. Go out. And issue show cause notice to all yours. You're the medical superintendent. Dr. Salina, Where is she? she's coming. She's on the walk. Please go. अंधाधुंदी चलले हांगा या हॉस्पिटलान. Next OPD, where is the next OPD? How many patients, how many residents, and on the basement and also there. There is the medicine. सर्जरी ओके आज सर्जन नाही आज सर्जन नाही मेडिकल So they'll be coming. डॉक्टर कोण ओपीडी ची टायमिंग डॉक्टर कोण कोण आहे मेडिकल स्टुडंट व्हेरी Dr. Shivam is व्हेरी additionally coming. व्हेरी Might have gone late, so maybe for that she will come. नेक्स्ट So we have to take time. ईसीजी त्याचे किती राहते ECG सर ECG टेक्निशियन चंदन इतलो वेळ कित्याक लागता तुमकां ईसीजी हे घेवपाक ते आतां रावले पळय टायमींग कित्याक तुमकां आनी तूं बसला कित्याक आतां शंका मारपाक ना मागीर कित्याक आहा तें पेशंट भायर उबे आहा कित्याक काडूंक ना ईसीजी बरें नांवचें म्हाका कळलें ना ती भायर रावली तर टायमींग कित्याक भायर येवपाक बोलपाक कितें जालां पेशंटाक हे पळय गो हे लास्ट मातशें शिस्त पाळात पेशंटाक देव म्हणून समजून तुमी सेवा करपाक जाय ना बेश्टे भितर हांगा येवन गप्पा मारपाक हांवें दवरूंक ना तुमकां हांगा डॉक्टरान आनी टेक्निशियनाक घे तुजे ईसीजी बेगीन चल गो बाय भितर खंय गेले ते चल आनी घे तुजे बेगीन बेगीन कर आनी धाडून दी तिका हांव येता मागीर डॉक्टर यो फुडें आं कितले पेशंट्स आहेत Thursday. गुरुवार असता त्यांची सकाळची टीव्ही असतात रजिस्ट्रेशन बाहेर असतं 139 रोज असं डॉक्टर अगो म्हाका एक सांग लेडी डॉक्टर आसा ती मरे
कोट घालपाचें कितें जालां तूं कित्याक घेता कोट कंपल्सरी करून घाल म्हणजे भुरगीं दिसत बंद करून कशी कोट घाल 5 मिनटां भितर यू हॅव टू प्ले कोट हाऊ मेनी चिल्ड्रन Around 100. Hello. And nurse like where is the medical superintendent? Medical superintendent. Administratively कौन बोलेगा? What veteran sir? First class. भुरग्यांक पळयतना you have to see that she has a nursing staff at the background. हमें तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट पाय मोडला काय तिचे ती ना जाल्यार आनी कोण पळयता She's there, but she is taking time. ना पण हांगा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मेट्रन काय So, sir, we have called a headline. थोडे नर्सीस जीएमसींतल्यान काडा हांगा यो गो बाय तूं बी इतले हांव मंत्री म्हणून तुका येता तुका हांव बेश्टे उलोवपाक आपोवंक ना तुका जेन्ना सांगता खंयची तरी ओपीडी दाखय म्हणून फटाफट चलोवंक जाय कोणाचे स्टाफ तूं डीएचएस आयटीचे कितें आसूं हांगा काम करता न्ही सॅलरी अगेन्स्ट हेल्थ घेता काय ना चल सांग बोल They cannot have MTS. No, God, we are going to face. Full staff nurses and You must wear a doctor's coat. It is mandatory for you to wear a doctor's coat. Compulsory by rules regulation. All these stories about children getting scared and all is not the question. You know how to handle children. You want floral and a pula bhi gal do gulab de. Sir, metro. How many nurses are here in this hospital? At one shift. At one shift, sir, all over. Your hospital here. Total we have When you have children, especially children, mothers, with immunization, you must allot nurses here. Nurses here. No, don't smile at her. I'm sitting here. I know. I'm the one who knows the statistics. How many nurses do you have total in total? MTS staff from Human Resources Corporation here. And the kids and their girls, children, and all these things that we taken care of. So we have a section strength of 100 Exactly how many do you have? 93 regulars. And one shift. Children? Ah, sir. Four children. Sir, this is Dr. Pragati. This is my nurse. Sir, we are all, so right now, sir, from infrastructure wise, everything is done. We are waiting for 4 medical officers, 4 staff nurses, and MTS. But They you joined need the round the starting. clock, you need, Yes, round the clock. Round the clock. Huh? So it is a 8-bedded ICU. That's okay. But you got everything here. Yes, sir. Yes, sir. But then what all? How will you manage it? Making a planning here and the project चालू करवाएंगे. So that is so all trainings are done and most of them are trained only in ICU. This condemnation procedure is all done. They are going to keep it up. It's done. There was some committee. So when you take it Yeah. from So we are the basement. upper Basement, your security is so less. They say against the hospital how much security has been put, basically, there's a septic leakage which they were talking about. So septic leakage is at the entrance. Which side? At the entrance of the hospital. आहे ते कितले लॉकडाऊन काय हे केल्ले न्ही शोकॉज नोटीस आमी दिल्ले डॉक्टर ड्रायव्हरांक तेंचे कितें जालें अशें कितें ना आनी एम्बुलन्सीस कोणाचे So these are 2 vans. But both are functional. ड्रायव्हर Drivers, they said when you are diagnosed. बाय
very impressed. I'll be very impressed. Huh? Still exist. The municipality has not yet made those conditions. So, municipality will have to take it hand. The work has to start from the port till the Hazina hospitals. आता कोण बसतं? I'll give. Hold on. Abita, put that. Abita. Abita, wait. I'll give go. Don't worry. पीछे And they are not hard to work with. And that's the biggest irritation. Then you know, डॉक्टर सगळे कोट शिवाय काम करतात पहिले म्हणजे सगळ्यांना शोक असतात आणि एक शोकाची कॉपी त्रास नाही शोकवास तांकां दी दुसरे असिस्टंट सिक्युरिटी कितले खंयच्या लेवलाचेर सिक्युरिटी आनी कितले आहा तुजे स्ट्रेंथ एक सिक्युरिटी एक लेवलाचेर उपकारपाचें ना तुजे रिक्वायरमेंट कितें आहा ते तुका दिवचे डॉक्टरा कडेन स्ट्रिक्ट राव तांकां सगळ्यांक शोकवास काड की हांवें सांगलें शोकवास म्हणजे पयलीं सर्क्युलर काड आयज शोकवास पेक्षा सर्क्युलर काड that everybody has to come and with the name of the person he has to be available here. Every staff has to have a thing in the pharmacy or anything on his coat. It is mandatory and I want that to be strictly followed. तुझे बाकीचे गोष्टी कितें आहा बाकीचे तुझे ICU तूं चालू करतले ते ICU बी सगळे बरे आहा ते ICU तूं चालू करतले आयज ओटीचो वरचे बेड सारके ना तो म्हणटा डॉक्टर म्हणटा की एक आठवडो जालो तर बेड सारके ना तुझे शर्लीचे कॅन्सल कर लीव What leave is showing now? She's perpetually derailed person. कित्याक लागली? And I want you to go through a leave record and send me an email how much in a year she's taken leave. तुम्ही जर त्यांना म्हणता स्ट्रोकाचे पेशंट एकूच आहा आमच्याकडे रेडिओलॉजिस्ट ती शर्ली न्हू Now today, Dr. Prithviraj has joined, and there is Lavandi. Dr. Anand Lavandi, but he's on leave out of this setting. No, it's okay. I am He's only an asking. NHL doctor. ना पूण तशें म्हणा डॉक्टर तुवें म्हणजे 4-5 महिने जाले तुजे कडेन तुवें आतां ते PCSराक रावपाचे ऐवजी तुवें तुका हें करचें पडटलें डॉक्टर ते रेडियन्सा कडेन धाडिना तूं पेशंट The thing is, we wrote to the Anka Radiance and MOU on same based on GMC, but under secretary sent it back saying on what basis the GMC did it. On under GMC. emergency it has to be accepted. You move the note. Give me the file number. And then So that's why we agreed to the पुढची tender. as emergency basis आणि त्यांच्याकडे फंड बी कितें आहा तेका चड लागचे ना तुका Fund आसा आमचे कडेन, ना, ना. फक्त ते- तूं सिटी स्कॅन बी करपाक तूं सांग हांव तुका नोट धाडटा गव्हर्मेंटान हें करून दी फुडले टील वी प्रोक्यूर अ सिटी स्कॅन एंड इज पुट इन प्लेस all the CT scans, everything, radiance are kuru di ultimately patient cannot go back. And second thing is that even if you have a stroke patient, that stroke patient unless you have a CT scan report you cannot normalize it. Basically these things are very important. And तुका बाकीचे गोष्टी नाका तुझे CT scan चलोवंक जाय. And CT scan तो एक गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सद्याक आहा ते CSRाक आमी रावतले CSRचो मुहूर्त जेन्ना येतलो ते येतले तशें नाका हे CT scan इतले नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा सावथ गोवा आसा CT scan हय, हय, आसा, आसा. मागीर ते आमी मोडला काय No, चलता no, no, that is not. आणि तुझे सगळे स्टाफ सगळ्या लोकांक आणि इवन इको क्लिनर्साक एवरी स्टाफ आणि मेट्रोना काय सांगला स्ट्रिक्टली की हे सगळे ते कॅज्युअलिटी म्हाका बेडशिटां दिसूंक जाय मॅकेंटॉश तेचे कोणाक घाला कितले एक पेशंटाचे नंतर तुवें एक्स्ट्रा नवे बेडशीट घातले काय हरकत ना ओके आणि दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज अल्टिमेटली हायजीन एंड अदर थिंग मॅकेंटॉश आनी ते केन्ना धुता केन्ना म्हाका काय खबर ना हे सगळ्या गोष्टीचेर तुमी लक्ष दिवपाची गरज आसा भुरगीं जी आहा भुरगीं हांवें पळयलें ते कलर ऑफ द बेडशीट्स इज बिकमिंग इट्स लुकिंग पॅथेटीक सो आय डोंट नो वॉट वॉशिंग इज हॅपनिंग ऑन दॅट
And every day I require the bed sheets and all. And this is my first inspection. I'll be coming any time during the week, once at least to. That time I will not tell the doctors also. Second, all the doctors, you are the medical superintendent. You have to give them a circular issue, a circular to them, everybody, and also the unpaid housekeeping staff also. See, it is very important. If somebody has to complain or somebody misbehaves to somebody, at least you have the name of that person. आणि दुसरी गोष्ट कितें आहा की ब्लड बँक केले दे हॅव नो इशू पर्टेनिंग टू दॅट पण हांवें कितें सांगलां तुका बी सांगता हांव डायरेक्टरा आमकां बसल्या आमकां सगळ्या पेशंटाक आयज बिकॉज ऑफ द इन्स्टन्सीस ऑफ कॅन्सर एंड सेवरल रिलेटेड थिंग इफ अ पर्सन इज इन पेशंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड कम्स फॉर एनी कायंड ऑफ प्रोसिजर HIV ELISA एंड ऑल मस्ट दे डू नॉट हैव टू आस्क एनीवन सेकंड it is very important for you to see that cancer markers are it is the male related cancer markers mandatory. If he comes for a routine blood test, do it. There's no harm. You will come to know to pick up the chances is very, very. कितले ड्रायव्हरा मागीर कितले दोन मेमो कितले मॅक्झिमम लोकांक गावल्या मागीर कितले रे मॅक्झिमम म्हणजे कोण हे आसा ते कोण मस्ते कोण करता गाडी मोडली म्हणून कोण सांगता सायरन पळय त्या दिसा कार्डियक अरेस्ट पेशंटाक सांगता तेन्ना तूं काय उलोव नाका सांग हांव म्हाका सांग तुजे कडेन रेकॉर्ड आहा मेमो कितले दिल्या ते तुका मेमरी नासतलें तुका सस्पेंड करता मागीर ओके एका सस्पेन्शन ऑर्डर म्हाका आयज जाय तूं 2 मिनटां भितर म्हाका सांगता नांवां काय तुका फुडले 2 वर्सां सस्पेन्शनाचेर दवरूं दिता नांवां नांव दी न्हू रे कोणाक दिल्ले मेमो मागीर सगळ्या ड्रायव्हर ते क्लीन करिना सगळे म्हाका सांग कितले ड्रायव्हराक मॅक्झिमम मेमो दिल्या सगळ्यांनी दिल्ले सर कितले मेमो दिल्या 11 ड्रायव्हरांक सगळ्यांक कितले चड मेमो कोणाक गावल्या कोणाक गावल्या रे कितले मेमो सुबोधाकूच दोन नाही मागीर तांकां सगळें कॉमन मेळटलें कार्डियक पेशंट बी येता आनी तेन्ना एम्ब्युलन्सीस मोडून रस्त्या वयल्यान भायर काडटा सारकी गोश्ट तूं पळयता तांकां हे 2 जाणांक सस्पेंड कर आनी हांगा रिपोर्ट करूं नाका हांकां रिपोर्ट आनी खंय तरी करूंक जाय नाल्यार हेड ऑफिसान बी हाडूं नाका तांकां हे 2 जाण गुरुदास पेडणेकर सुबोध नायक यशवंत गांवठणकर तिगांक सस्पेंड कर चल तो आयच्या निवडी गरज आनी आयक कोणाचोय प्रेशर येवन दी म्हाका विचार म्हणून कळ्ळें हांवें सस्पेंड केला म्हणून आनी हे सस्पेन्शन ऑर्डर म्हाका आयज सायन जावन म्हाजे मेजार आयज जाय आयज कळ्ळें आनी दुसरी गोश्ट डॉक्टर तुवें ते एपेक्साचे मातशे जाग्यार दिवं जाय सकयल एक डॉक्टर एक रॅकेट चल्ला एम्ब्युलन्सीस भायले येवन पार्क करून पेशंटाचे ते कारभार चल्ला एकटे म्हण म्हाका व्हिडिओ धाडलो हे सिक्युरिटी तुजे कमी आहा जाल्यार सिक्युरिटीचो रिक्वेस्ट धाड आमी मागीर चीफ मिनिस्टराक सांगून आमी मागीर एक्स्ट्रा सिक्युरिटी मागूंक जाय जाल्यार एक्स्ट्रा सिक्युरिटी मागपाक काय हरकत ना कितें आहा हांगा महिला आसता पेशंट आसता तांकां एक सिक्युरिटी तूं एका दिल्यार जावचें ना तें आनी म्हणून आयज तुवें हें सगळें एसेसमेंट करपाक जाय तुजी टीम घे एसेसमेंट कर मेट्रा तिका विचार तुजें व्यू कितें आहा तें बायलां हांगा भुरगीं आहा हेका कोण कितें आसल्यार एक हॉस्पिटल म्हणून हेज टू बी एब्सोल्युटली सिक्युअर सेकेंड थिंग इज दॅट तुजे खंय खंय शॉर्टफॉल्स आहा तेजें एक एसेसमेंट करून धाडून दी आतां हे सिंपल थिंग लायक दीस युअर ओन कॅबिन हे आतां हे करपाक गेले की असले ल्हान ल्हान मेंटेनन्साची गोश्टी इट हॅज टू बी लुक्ड एट आनी एक लक्षान घे मातशें तूं जेन्ना पेंटींग सजेस्ट करता न्ही एंटीबॅक्टेरियल एंटी फंगलाचे वेगवेगळे तरेचे आयिल्ले आसा हॉस्पिटलान तेजो उपयोग जाता ते मातशें तुमी करपाक जाय ते तुमी बी तुमच्या लेवलाचेर म्हायती करून तुमी घेवंक जाय ब्लड बँक हे सगळे गोश्टीचे यू मस्ट गेट दीस पेंट्स यूज सो बेसिकली वॉट यू नीड टू डू इज ऑल दीस हॅज टू बी सकयल सिक्युरिटी घालून जर कोणी इलिगल एम्ब्युलन्स येवन हांगा वेपार करता ते म्हाजे कडेन व्हिडिओ आहा हांव सद्या रावला हे लोकांचे नंबर घेवन तूं आमच्या ऑफिसाक ईमेल धाडून फुडलें हांव पळयता कितें सो बेसिकली ओवरऑल आमकां आमी सदां म्हणटा की आमकां हेल्थ कॅर आमी दिता आनी बाकीचे आमचे सगळे गोश्टी सुरळीत आनी आमचो करपाचो प्रयत्न चल्ला देर आसा आतां ICU ते डॉक्टर्स आनी सेटअप घेतलेले आसा ते बेगीन बेगीन चालू करता ते OTचो कितें विशय आहा
हांव आतां मुख्यमंत्रीक पत्र बरोवन की पयलीं आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आमी थारायल्लें की ह्यो ज्यो हॉस्पिटलांचे GSIDCन बांदलेले ते हॉस्पिटल आमी GSIDCच्या अंडरूच मेंटेन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतलो की ते PWDचे बिकॉज फास्ट ट्रॅक बॉडी म्हटल्यार GSIDC म्हणजे मेंटेनन्स बी आमकां करपाक बरें पडटलें पण मुख्यमंत्रीची परवानगी घेवची नासली. आमी ज्या हॉस्पिटलां जी बांदल्या ती बांदल्या लोकांची सेवे खातीर. वयर बाब जोशुआन म्हाका पत्र बरयलें पॉयंटर जाल्लेले आमचे ऑफिसान जेन्ना पावले ते आमी मागीर आमी हे सगळे गोश्टी आमी चॅक करपाक म्हणून व्हेरीफाय करपाक म्हणून हांव मुद्दम आयला. एपॅक्स किडनी काय आतां सांगलेलें आसा लोकांनी ब्लँकेटी बी घराच्यान हाडपाची गरज ना थंय बी शीतल लेंगडे डॉक्टर आहा सिनियर डॉक्टर आहा पूण तेजे सारके आनी कन्सल्टंट्स सगळे डायलिसीस सेंटरान विकली विजीट नाल्यार एटलीस्ट ट्वायस अ वीक विजीट करपाची गरज आहा. त्याच बरोबर सगळी कडेन जे कितें लेकुना जे कितें शॉर्टफॉल आहा त्यो गोश्टीचेर लक्ष दवरपाचें आमी केल्या. एम्ब्युलन्स सर्वीस आमचे ड्रायव्हर मोडटात आनी पयर कार्डियक केस आसा म्हणून हांवें एक 3 लोकांक एक आनी एक यशवंत गांवठणकराक सस्पेंड करपाक डायरेक्शन दिल्या. मागीर एक सुबोध नायक आनी एक गुरुदास 3 जाणांक सस्पेंड केले. तांकां हांगा आमी रिपोर्ट करपाक दिवचे ना दुसरे कडेन आमी घालतले. असले मस्तेपणा जर स्टाफ करपाक लाय पण डॉक्टराक हांवें सांगलां की आमचो DHSचो स्टाफ they have to have their name plate and all those things available. So if somebody wants to talk, they must know actually whom. If there is any issue, they can report back to us on that issue. Blood bank, and I am very happy with the functioning of the blood bank and our doctor, Dr. Goeta आणि Dr. Varsha Goeta आणि त्याच बरोबर तुमकां 2-3 गोष्टी सांगपाचे म्हणजे आयज किडनी डायलिसिसाचे हांव आतां प्रत्येक पेशंटा कडेन इंटरॅक्ट जितकी आमी करूं शकता हांवें इंटरॅक्ट केला. त्याच बरोबर आमकां कांय मेंटेनन्साची गोश्टी आसा ते मेंटेनन्स करपाची गरज आसा आनी हे बार्देस तालुक्यान हे आमी पळयता की आमचे हांगा आनी कन्सल्टंट एड करपाक जाय ते आमी करुया. पूण त्याच बरोबर ICU एकदां जाल्यार मागीर आनी आमी सर्जरीज आनी बाकीचे गोश्टी नी रिप्लेसमेंट्स आनी आतां डॉक्टर विकास कडेन उलयतालो तेणी सांगलें ते आमी करूं शकतले वन्स द ICU इज कमिशन. ते वी आर ट्रायंग टू कमिशन इट अर्लियस्ट. In addition, what I have suggested to her is that cancer markers should be one blood test by default cancer markers should be done. And in addition, in what are the new type of disease that can be detected by carrying out these blood tests. Goa government educates us free blood testing for the patients. And these are the things that we have to do. If it is a male, what are the cancer markers related to male? Why I am saying all this? Because in order to have early detection, if you find some parameter and everything going up, and even sugar related and other things like thyroid related things, it's just like a sort of a executive checkup in terms of the blood. And when a person comes for his routine blood test, there are certain things that we should do mandatorily. That note I'm sending her, but she will start. And हे केल्यार म्हणजे we'll be able to keep the patients also secure, we'll be able to keep the citizens secure. आणि ह्या तरेच्या गोष्टी आमकां करपाची गरज आहा. आणि आमच्या हॉस्पिटलांत सगळे सोयी सुविधा आमी उपलब्ध करून आमी दिल्ले आसा. हांवें परत हांवें सांगलें सर देशाचे प्रधानमंत्रीचे वेगवेगळे स्किमच्या माध्यमांतल्यान आमकां जायते इक्विपमेंट आमकां गावल्या आमच्या हॉस्पिटलांत. आणि आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे विकास आनी विचारधारा की आमी लोकांची सुरक्षा म्हणटा आनी सुरक्षा कवच म्हणटा दॅट वी थ्रू हेल्थ केअर वी हॅव टू गिव इट टू द सिटिझन्स. आणि हे सुरक्षा कवच हे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन जे इनिशिएटीव घेतल्या त्यांची विचारधारा ते थंय बसून त्यांचे इम्प्लिमेंटेशन ते करता आनी मॉनिटर करता. आनी आमच्या सारक्या लोकांनी ते बऱ्यापैकी इम्प्लिमेंट करून मॉनिटर करपाची गरज आहा. ॲम्ब्युलन्स सर्विसीस आमकां जे शॉर्टफॉल आहा तो प्रोसेस चालू आहा. आणि माझ्या मता प्रमाणे आम्ही 108च्या माध्यमांतल्यानूच आम्ही हर्स वॅन आणि ॲम्ब्युलन्सीस चलोवपाची गरज आहा. कारण आमचे कडेन आमी पळयता की आमचो जो स्टाफ आसल्यार मागीर तेजेन ऑक्सिजन सारकें आहा काय तेजेन सगळे फेसिलिटीज आहा काय ना काय त्या दिसा गाडी गरज पडटा तेन्ना तो ड्रायव्हर नासता. आयज विचार करा की कार्डियक पेशंटाक जेन्ना गरज पडली गाडी हे गाडीच खंय तरी करून डॅमेज करून मागीर सांगता की आपण एकटो कॅज्युअल लिव्हर वयता. 3 जाणांक हांवें सस्पेंड केला. एक म्हणजे ओवरऑल जो इन्चार्ज आहा आनी 2 ड्रायव्हर हांवें सस्पेंड केला आनी सस्पेंड जावपाची शक्यता हांवें ऑलरेडी तांकां जितके मेमो दिल्या आमी आयज ते मेमो हांवें जे चवकशी फायल घेवन म्हाजे कडेन धाडात. आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंटान म्हाका इनपुट्स दिल्या आनी वयर कितें पळयलां की आमचे मेट्रनाक आमी कांय गोश्टी आमी पयर 1-2 राज्यान ते मंडे ट्युजडे वेनसडे म्हणून ते बेडशीट्स आनी हे सगळे केलं ते हांगा बी आमी वी आर ट्रायंग टू इम्प्लिमेंट. तिजो रिक्वायरमेंट आहा स्टाफाचे शॉर्टफॉल आसा ते स्टाफाचे रिक्वायरमेंट आमी ते एसेस करून मेडिकल सुपरिटेंडंट आमी डॉक्टराक सांगलेले आसा की आमकां ते इनपूट दी म्हणून ते आदाराचेर आमी बाकीचे गोश्टी करूं शकतात. त्याच बरोबर जायते आमच्या बेसमेंटान कांय प्रायवेट ॲम्ब्युलन्सीस आयज वेगळे तरेचे वेपार आनी धंदो चलयता ते बंद जावंक जाय.
आनी म्हणून हांवें तांकां सांगलें स्ट्रिक्टली म्हाका फक्त नंबर धाडून दिया, मागीर हांव पुलिसेक हांव स्वता आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान आमी कंप्लेन करतले असले गोष्टी ह्या हॉस्पिटलान घडल्यात. आनी हे बाकीचे गोष्टी आमचे आसा चालू आहा. कांय गोष्टी हांवें पळयल्या बेसमेंटार पासून सगळे कडेन हांवें लक्ष दिल्या. कांय गोष्टी आमकां जाग्यार हाडपाक जाय, जाग्यार हें करपाक जाय म्हणून आमी पळयता आतां कशें कितें आमी. सर सिटी स्कॅन मशीन खूप वर्सां सिटी जाली. स्कॅन मशीन मोडला गेले 7 महिने, येस 1 आनी 2 म्हयने न्हू. म्हणून हांव आयिल्लो तेज्या खातीर. सरकाराक आमी आतां ताबडतोब नोट घालून आमकां नवें सिटी स्कॅन मशीन एटलीस्ट हेजे एक्सचेंजान आमकां दुसरें आमी घालूं शकता. नाजाल्यार आमी स्ट्रोकाचे पेशंट आमी थ्रोम्बोलायज करूं शकचे ना. आमी CSRची वाट असल्या मशिनाक आमी पळोवंक शकना. हे खंय तरी आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करून आमी सिटी स्कॅन मशीन बेगिना बेगीन आमकां ते नवें सिटी स्कॅन मशीन जाय. आनी ते नवें, कारण त्या सिटी स्कॅन मशिनाक टायम खूब जालो आनी म्हणून आमकां एक रिप्लेसमेंटाची गरज आसा. आनी म्हणून हांव आयला. तुमकां हांव काय खोटे मिडियाक सांगूं शकना. ह्यो सत्य परिस्थितीची गोश्टी आनी सरकार तेजेर बेगिना बेगीन तेजेर तोडगो काडून सोल्युशन आसा. सर कॅज्युअलिटीन आमी पळयलां की तरी हांव अलर्ट करपाक गरज एक्युजां खातीर कित्याक एक्युजाचे डॉक्टराक सांगून ते एक्यूज पेशंट जे असता प्लीज डोंट मिक्स देम अँड कीप देम पेंडींग. फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन फॉर एमर्जन्सी पेशंट. एक्यूजाक कीप अ सेपरेट वटीक करता. सिलेंडरची ओव्हरफ्लो जाता. पळयला चांगलं घेतलें PWD आमी पळयता आनी हे सगळे गोष्टी मॉर्गाचो विशय जालो म्हणून ताका प्रायोरिटी गावची ना. ते पेशंट जो आहा सिरियस आहा त्या आताचेर तिका